स्पेशल सेक्रेटरी दुर्गादास गावडे आसत, आमचे वायस प्रेसिडेंट श्री विश्वास गावडे आसत, आमचे मध्ये सेक्रेटरी जयसी डायस आसा, आमचे मध्ये आमचे पदाधिकारी मोलू वेळीप आसात, आमचे मध्ये उपाध्यक्ष प्रकाश गांवकर आसा. म्हणजे सगळ्यांचे वेलकम. आज खासा ही प्रेस कॉन्फरन्स आमची घाई गडबडीत आसा. काल दिल्ली गव्हर्मेंटान जो एसटीच्या गोंयच्या विधानसभेचे आरक्षणा संबंधी जे नोटिफिकेशनची डेट डिक्लेअर केल्ली आसा आनी हो कायदो आज गोंया खातीर कालच्यान लागू जालो आसा. हाजे खातीर आमी समस्त गोंयचे ट्रायबल आमची संघटना आनी ट्रायबल जे 12% लोकसंख्या आसा त्या ह्या नोटिफिकेशनचे आमी वेलकम करता, स्वागत करता. आनी त्याच बरोबर अमित जी शाह, प्रायम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, म्हणजे होम मिनिस्टर ऑफ आमचे देशाचे होम मिनिस्टर, प्रायम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ह्या सगळ्यांचेच आमी तांकां आमी धन्यवाद दितात. कारण 2003 साकून उटा संघटनेची मागणी आसली, वेगळ्या संघटनांची मागणी आसली, गोंयच्या ट्रायबल लोकांची मागणी आसली. 4 इलेक्शन आमकां चुकल्ली आनी 5वें इलेक्शन चुकचें न्ही म्हणून उटाच्या ह्या उटा संघटनेच्या बॅनरा सकल आमी परत एकदां गोंयांत चळवळ चालू केली आनी ही चळवळ आजूय चालू आसा आनी चालू उरतली. आणि म्हणून दोन्ही सरकारांचे आमी अभिनंदन करतात. आणि त्याच बरोबर आमकां पूर्ण हे जे आमकां आरक्षण मेळ्ळे पर्यंत आमची ही चळवळ चालूच उरतली. जशें स्वामी विवेकानंदन म्हणले कडेन आसा, तुमी उठात, जागृत जावात आनी आपल्याले ध्येय गाठे पर्यंत तुमी कितें जें आसा तुमचें तें चालू दवरपाक मुवमेंट आसा किंवा चळवळ आसा ती चालू दवरपा जाय. आमी त्या प्रमाणे चालू दवरतले. आनी हेजे खातीर सुद्दां आमच्यो 10 तालुक्यां भितर मिटिंग्स चालू आसात. फाल्यां वर्ल्ड ट्रायबल डे हो सुद्दां आमी ह्या संघटने मार्फत आमी साजरो करपाचो आसा. आनी हेतूंय एक आमकां बरी उमेदीची गोश्ट जी आमकां अनेक वर्सांची मागणी आसली ती पयली स्टेप, इट्स नॉट ए फायनल, पयली स्टेप जे नोटिफिकेशन काडपाक जाय 1 वर्सान जरी उशीर जालो आसा ती नोटिफिकेशन जाल्लें आसा. आनी आजूय आमच्यो जवळ जवळ आतां पर्यंत म्हणजे म्हायती प्रमाणे 425 म्हणजे 425 अश्यो वाड्याच्यो मिटींग जाल्ल्यो आसात, आजूय चालू आसा. आतां आमी हांगा एक घाई गडबड जाल्ली आसा. आमचे कुठ्ठाळी जो मार्मुगांव तालुके आसा थंय आमकां वचपाचें आसा. 4:30 वरांचेर थंय आमचो त्या तालुक्याच्यो एक मोठी मिटींग आसा. फाल्यां आमचो तरुणां खातीर गणपती हॉल फर्मागुडी हांगा भुरग्यां खातीर आमी मेळावो दवरलो आसा. आनी वर्ल्ड ट्रायबल डेच्या निमित्तान भुरगे सुद्दां मोठ्या संख्येन थंय आसतले. तेजे पयलीं आमी देवा कडेन सुद्दां जे कटमगाळ आसा थंय एक आमी वर्स पद्दती म्हणून आमचे खंयच्याय कार्यक्रमाक आमी गाराणे घालतात. आनी त्या गाराण्याक सुद्दां आमच्या ST समाजांतल्या लोकांनी थंय सकाळचे 9 वरांचेर हजर रावचे ह्यो आमची मागणी आसा. सकाळचो भुरग्यांचो कार्यक्रम जाले नंतर आमचो सांजचो नागोवा वेर्णा हांगा सालसेत फोरमाच्या मार्फत हो आमी मोठो कार्यक्रम एक आमच्याच ह्या कार्यक्रमाचो चळवळीचो भाग आसा. प्रामुख्यान सालसेत तालुक्यांतले मोठ्या संख्येन हे सगळे आमचे भाव आनी बाकीच्या भागांतले सुद्दां उपस्थित आसतले. सो सांगपाचो उद्देश आमकां प्रत्येक गोश्ट ही चळवळ केले शिवाय, संघर्श केले शिवाय मेळना. हे नोटिफिकेशना खातीर सुद्दां आमचे खूब अशे मिटींग जाल्यो, खूब अशे दिल्लीचे आमचे वारे जाल्यो आनी मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां आमचे परत मेळप जाल्लें आसा. आनी फाल्यां एकंदरीत ह्या आतां तुमी फाटले प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या नंतर आमी जी चळवळ केल्ली, आमचे जे आज जे सगळ्या जे आपापसातले मतभेद पयस करून सुद्दां जी आमी युनिटी केल्ली आसा
ताजो म्हाका दिसता बरोसो इफेक्ट आमकां दिसपाक लागलो आसा. आनी म्हणून ही चळवळ केवळ आरक्षणा पुरतीच आमची मर्यादीत ना. आरक्षण हो एक भाग आसलो, हो एक आमचो उठा संघटनेचो जेणे मंगेश आनी दिलीपान बलिदान दिलां त्या 12 मागण्यांतलो एक भाग आसा. येणाऱ्या काळांत सुद्दां जेन्ना जेन्ना अशे आमचे कांय प्रसंग आसतले किंवा कांय प्रॉब्लेम जातले तेन्ना हेच आमची संघटना जी आसा ती उबी रावतली. हो लोकांक ट्रायबल लोकांक धीर दिवपा खातीर आमी अशेंच आमी एक एकट्यान काम करतलो हो आमकां मेसेज दिवपाचो आसा. ताजे नंतर फाल्यां आमचे आगामी काळांत येणाऱ्या जे आमचे काळांत कोर्स ऑफ एक्शन आमी कितें ठरयल्लें आसा, कशे तरेन ही चळवळ फुडें व्हरपाची. सो हें हेजो ठरयतलो फाल्यां आनी ताजे नंतर आमची एक फोंडा विभागांत एक प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. काल आमी धन्यवाद दिवपाक माननीय मुख्यमंत्र्या मेळे कडेन आसात. ताणें आमकां एश्युरन्स दिले आसा की येणाऱ्या शॉर्टेस्ट पिरियडा भितर म्हणजे सादारण 2.5 म्हयन्या भितर हो प्रोसेस आपूण ते नेटान कामाला. आज म्हाका दिसता पेपरांतल्यान ती स्टेटमेंट तेजी कॅरी जाल्ली आसा की शॉर्टेस्ट टायमा भितर शीघ्र गतीन म्हणलें ताणें की फास्टेस्ट वे हे कितें जे सरकारच्या गोवा सरकारच्या हातांतल्यान जे कितें फॉर्मेट लागता त्यो करतलो आनी बाय ऑक्टोबर पर्यंत हे सगळे सोपस्कार जे कितें फुडले जे प्रोसेस आसा तो 2.5 म्हयन्या भितर म्हणून बाय एंड ऑफ द ऑक्टोबर पर्यंत आपूण जातली हेजी काळजी घेतलो हे ताणें आमकां उतर दिल्लें आसा. आनी तेजे निश्चितूच आमी विश्वास दवरतात की हे करून घेतले. आनी जो लॉंग पेंडींग जो आमचो विशय आसलो गेले 23 वर्सां 2003 नंतर जो आसलो मागणी आसली ती पूर्ण जातली. आमचे उठा संघटनेन एक स्वप्न आसा की राजकारणाच्या आरक्षणा संबंधी पॉलिटिकल रिजर्वेशन संबंधी आमकां चडशें कांय कळना. ज्या पद्दतीन तुमी करपाक शकता सरकार केंद्र सरकार आनी गोवा सरकार म्हण आमचे उमेदवार 2027 इलेक्शन ड्यू आसा अशें आमी समजलें फेब्रुवारी म्हयन्यात. त्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात ह्या रिजर्व कॅटेगरींतल्यान जे समजा आसा 10% 10.23% आसा म्हणल्यार 4 आमदार हे प्रत्यक्षान निवडून येतले आनी तांचें स्वागत करपा खातीर उठा ह्या आमच्या संघटनेक एक संदी मेळटली अशें आमचें आमी स्वप्न पळयतात. आनी म्हणून आज बऱ्यापैकी गोंयभर जागृती जाल्ली आसा. हेतूंतल्यान सुद्दां आज उठा संघटने कडच्यान सगळ्या भागांतल्यान तेंची अपेक्षा आसा ही संघटना आमचे खातीर आसा, आपल्या खातीर आसा, आपल्या मागण्या खातीर कोण करून घेतली असो विश्वास जो आमचे कडेन दवरलो आसा आमचेर दवरलो आसा. आनी तुमकां खबर आसा 10 वर्सां खातीर एक आमी कार्यक्रम केले आमचे गोमंतक गव्हर्मेंटान त्या प्रत्येकान आपापल्या संघटने वतीन सुद्दां हें काम केल्लें. त्या सगळ्या संघटनाचो आमी देवगडकर म्हणटात त्या शिवाय इंडिव्हिज्युअल लेवलाचे आजी माजी आमदार आसले ते सदांच विधानसभेक आपल्यालो वॉयस काडटा. तेंचेय बी आमी नामस्मरण करता, तेंचेय बी ह्या वेळार उगडास करता. आनी एकंदरीत ही आतां पर्यंत एक स्टेप आमी चडले कडेन आसात. उरलेल्यो सादारण आनी 1-2 स्टेप आसा जे इलेक्शन कमिशनाचो रोल आसा, डिलिमिटेशन कमिशनाचो रोल आसा. हो सुद्दां मुख्यमंत्र्यान जें उतर दिल्लें आसा. आनी पयलें जेन्ना 2024 आमचें डेलिगेशन मोठें डेलिगेशन श्री अमित जी शाह होम मिनिस्टर आसात तांकां मेळ्ळें तेन्ना सुद्दां ताणें म्हणलें की तुमकां हें आमी एश्युरन्स हें म्हणजे रिजर्वेशन दितलें जें एश्युरन्स आज दिल्लें आसा. येदा कदाचीत 2027 पयलीं सुद्दां जर इलेक्शन जालें जाल्यार सुद्दां गोंयच्या ST समाजाक आमी हें रिजर्वेशन दितलें हो तेजो कमिटमेंट आसलो. म्हाका दिसता ह्या कमिटमेंटा प्रमाणे एक स्टेप फुडें वयता. आमी जे आमचे कमिटमेंट आसा ते 27 प्रत्यक्ष लागू जातली ही आमकां अपेक्षा आसा. आनी म्हणून आमची ही चळवळ ही आमची चालू उरतली. आनी येणाऱ्या काळांत आमकां तेजे फॉलोअप सुद्दां आमी टायम टू टायम खंयचे स्टेजी आसा कदाचित एका वेळार आमकां समजा फॉलोअप करपा खातीर सगळे आमचे एक टीम हे कामा खातीर आमी पावस घेवपा खातीर सुद्दां आसतले जेणे करून हेतूंक आनीकच गॅप आनीक पडचो न्ही कारण टायम शॉर्ट आसा आनी काम चड आसा हें करून घेवपा खातीर हेजें आमचें ऑब्जर्वेशन आसतलें. थँक्यू व्हेरी मच. ती फाल्यां तेजे सामके म्हणजे डिटेल डिस्कनींग आमचे कांय जे एडवायजर आसात ते एडवायजर कडेन बसून फाल्यां परत एकदम बसतले आनी कोर्स ऑफ एक्शन ठरोवन
पण आमचे मुवमेंट सगळे मिटिंगे चालू असतात. तुमकां सांगले फाल्यां आमचे 2 वर्ल्ड म्हणजे ट्रायबल हेजे निमित्तान सुद्दां आसा. आतां सुद्दां आमची कुठ्ठाळे आसा. सगळे तालुक्याच्या भागांतले सुद्दां मिटींग आसात. पण ते फाल्यां आमचे ताका एक एक्शन प्लॅन ठरोवन फाल्यां परत तुमच्या मुखार आमी येतले. But there is a difference of opinion. No, it's not other that than different. मुखार वचपाक. No, not differences of opinion. आमी एक आसा, एक रावतले. पण कितें आसा कांय जाण आमचे आउट ऑफ स्टेशन आसले. सो आज आतां ते इवनिंग पर्यंत पावतले. पण मीनवायल आमची कुठ्ठाळी मिटींग आसा. सो हो जो टायम आसा तो थोडो घेवचे खातीर आमी हे रिली प्रेस केली. पण फाल्यां डिटेल तुमकां कळटलें. थँक्यू वेरी मच. काम जाता अशें दिसता जाल्यार मिटींग आनी कित्याक घेतात? ना सी इट इज आमचे गांव आमी आमकां चड अशें आमकां कळना आसलें. आमकां शिकोवपूय कमी आहनालें. ते आमकां आज सगळे बाकीचे म्हणजे एडवान्स जे आसा ते आपल्या वॉट्सॅपांतल्यान किंवा टॅक्नोलॉजींतल्यान कळटा. आमकां ते गांवां वचून सांगचे पडटा. आनी तुमकां खबर आसा आमचो एनी प्रोग्राम जो आसा वी गो टू द पीपल. ती कनेक्टिविटी कळटा. तेतूंतल्यान बाबा त्या भागांत कशें आमचे बॅकवर्ड आसा कितें हें प्रॉब्लेम आसा तेवूय कळटा. सो इट्स फॉर पर्सनली मी आय हॅव मोस्ट ऑफ द आवर विलेजीस तातूंतल्यान आमी जरी म्हणलें आमी खूब फुडें पावले तशें ना. अजुनूय आमच्या विलेज लेवलाचे बरेचशे प्रॉब्लेम आसा. फार्मर्साचे प्रॉब्लेम आसा आनी एज्युकेशनाचे प्रॉब्लेम आसा. गेले नंतर सुद्दां एक आमकां फुड्यांतल्यान ट्रायबलाचें दर्शन किंवा ट्रायबलाचें वॉट इज द स्टेटस हें पळोवपाक मेळटा. सीएमान एक तुमकां रिक्वेस्ट केला यू ऑल प्लीज कॉल ऑफ द एज्युकेशन गिवन दिस नोटिफिकेशन. आमकां एज्युकेशन तुजें म्हणणें कितें? कितें म्हणलां? ना सीएमान अशें रिक्वेस्ट केला हांवें तुमकां सिन्स नोटिफिकेशन इज कम. मिटिंगेचे नो वन हॅज रिक्वेस्टेड. काल पर्सनली मेळ्ळा न्ही. थँक्यू वेरी मच. प्लीज. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.